मंत्री रवी नायका फाटोफाट आता मंत्री सुदीन धवळीकारूय म्हणटा भविष्यात गोंयाक तिसरो एअरपोर्ट गरजेचो। तिसऱ्या विमानतळाची मागणी घडये काणकोणाय जावपाक शकता म्हण मंत्री धवळीकाराचे विधान। रवी आणि सुदीन गोंयच्या राजकारणातले दोन खडेगाठ पात्रांव। फोंड्या म्हालांतले हे दोनूय पात्रांव एकमेकांचे पारंपारीक राजकीय प्रतिस्पर्धी। मात ह्या दोगांचे सद्याक एका गजालीचेर एकमत जाल्ले दिश्टी पडटा, ते म्हळ्यार तिसरो एअरपोर्ट। 2 दीस आदी रवी नायकान गोंयाक तिसरो एअरपोर्ट जाय पडटलो म्हूण विधान केल्ले। आता मंत्री सुदीन धवळीकारूय म्हणटा फुडले 10 वर्सांत गोंयच्या पर्यटकांचे गणित करीत जाल्यार तिसरो एअरपोर्ट जाय पडटलो आनी घडये तो खंय काणकोणा जावंक शकता। बंद पडटा दाबोळी विमानतळ बंद पडटा ना सध्या तरी काय ना चालू आसा, चालू उरतलो, दोन्ही चालू उरतले। आता आमचे खूबशे टुरिस्ट येतात आणि आनीकय येवपाक जाय म्हणून आमकां एक 2 एअरपोर्ट फुडें पावपाना, एक वेळार मागीर तिसरो वचप। 2 एअरपोर्ट आमचे जे आसात आतां चलतले, वास्को तोय चलतलो आनी पेडण्याचो चलतलो, कळ्ळें न्हू। म्हणजे कितें आसा जितलें वाडटा तितले आमच्या लोकांकूय जॉब मेळटा। आतां सपोज टॅक्सीवाले आसा, टॅक्सीवाल्यांक जॉब मेळटा, वास्कोय मेळटा आनी थंय पेडण्याय मेळटा। म्हणजे हे सगळे तरेचे प्लॅनिंग करून आमच्या सरकारान केला आनी तेजे लक्ष सगळें आसा। डॉक्टर प्रमोद सावंत ते पळयता सगळे तरेचे आनी तांकां वेगवेगळे स्किमी दिता आनी तितले थंय हें करपाक तांकां आनी टॅक्सीवाल्यांक कितें तरी बेनिफीट दिवपाचे तेजेर विचार आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंत करता। म्हाका तरी तशें दिसना, कारण रायट फ्रॉम बिगिनींग इफ यू सी से आफ्टर लिबरेशन गोंय ट्युरिजम इम्पॉर्टन्स येवपाक लागलें। त्या दिसा पसून त्या आज पर्यंत जे पॉप्युलेशन ट्युरिस्ट पॉप्युलेशन गोंयाक वाडटा तें पळयत जाल्यार आमी फुडले 10 वर्सांनी खूब कमी पडटलें अशें दिसता। मागीर तो दाबोळीचो एअरपोर्ट आमचो आसा, आनी ताका अशी मागणी येतली की एक एअरपोर्ट काणकोणाय करप, सो हें मुखार जावंक शकता। कारण प्रत्येकाक आज इमिजिएट एक्शन जाय, त्या खातीर ताचेर आत्तां उलोवपाक अर्थ ना। कारण एका वेळार 25 लाख लोक गोंयांत येनाशिल्ले, आज 1 कोटी लोक गोंयांत। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।